कालत्या काळजात मंदिरांत तुझ्या येताव सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयताव पातकामचे सौम्या मिरताव व्हडा मोनान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सड जावन आसाव तुज्या आदाराचेर सौम्या पातेवन आसाव भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिराक तुज्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मिरता व्हडा मोनान तुका लब्धता. मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. आयच्या मिसाची तेसां अशीं आसात. लुसी मेस्केत जेजू बाळकान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. ऑरिक पिंटो ताच्या प्रत्येक इराद्या पासून मागता. देवदीन फादर बोनिफस हांच्या आत्म्याक मीस दिता झिटा साल्डाना. कुटुंबान सरलेल्या सर सांद्यांच्या आत्म्याक मीस दिता झिटा साल्डाना. जॉन वलेरियन आनी झिटा साल्डाना हांच्या काजाराच्या 60व्या जुबले वक्ता जेजू बाळकाक अर्गां दितात आनी मीस दितात मेलनी तावरो आनी नोएल साल्डाना. ह्या तेसां बराबर आमच्याय तेसां खातीर आमी मागया. आमच्या लागीं मागणें विचारल्या आनी आमी आमचे मागणें बसयल्ल्या सर्वांचो उगडास काडया. तांच्या पसोती ह्या मिसा वेळार मागूंक उगडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आयच्या पयल्या वाचपांत रायांच्या ग्रंथांतलें आहाब राय नाबोता कडेन ताचो एक गादो ह्या इल्लो जागो विचारता. नाबोत तो म्हज्या मालगड्यांचो जाल्ल्यान हांव दिना म्हणटा. आनी ह्या वेळाचेर राणी नाबोताचेर रागार जाता आनी ताका जिवेशी मारची आलोचन करता आनी जिवेशी मारता. अशें राग ताचेर ती काडटा. आयच्या शुभ वार्तेंत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू आमचे कडेन सांगता दोळ्याक दोळो दांताक दांत ही आमची नीत न्हय. आमची नीत मोगाची शांतीची समाधानाची. तर इल्लोसो वेळ आतां हें मीस भेटोवंक तयार जावच्या पयलें आमी आमच्या सुखींचो पातकांचो उडास काडया. थोडे बडी आमच्याय मोतयेंत इंस चिन्न आयल्यान जावयेत शिकयता ताका बूद ताका सोडिना. ताणें अन्याय केल्यार ताका अन्याय करून जायते कांट्यान कांटोस काडीचे असली चिन्नां कांय आयल्यांत आनी थोडे बटी अशें आमी जियेल्यां या असल्या रागान जियेल्यां जायत. देवा कडेन सगळ्या पातकांचें आतां बोगसाणें मागया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुतवेदार देव आमची काकुळतो करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावों. आमेन. सौम्या काकळूत कर
सोम्याका क्लूत कर क्रिस्ताका क्लूत कर क्रिस्ताका क्लूत कर सोम्याका क्लूत कर सोम्याका क्लूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुंच आमचो बरवोसो आनी आमचें बोळ. आमी इतले असत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सब करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी विनती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. समारियाच्या राया अहाबाच्या रावळेरा बगलेक जेजरेएलाच्या नाबोताचो एक दाकामळो आसलो. अहाबान नाबोताक म्हळें, तुजो दाकामळो म्हाका दी. तो म्हज्या घरा बगलेक आसा, देखून हांव तो तरकारे बाग करता. हांव तुका ताच्या बदलाक ताचे प्रास बरो एक मळो दिता. वा तुका पसंत तर पयशांनी हांव ताचें मोल तुका दिता. पूण नाबोतान ताका जाप दिली, हांवें म्हज्या पुर्वजांचें दायज तुका दिवंक सर्वेस्पर निर्मिना जावं. अहाब कंतीन आनी रागान भरोवन घरा गेलो, कित्याक जेजरेएलाच्या नाबोतान ताका म्हणलें, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. तो आपले खाटीर आड पडलो. ताणें आपलें तोंड वणटीचे कुशीन घुंवडायलें आनी तो जेवंक आयकलो ना. ताची पतीण जेजेबेल ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हळें, कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट आनी कित्याक तूं जेविनाय? ताणें तिका जाप दिली, जेजरेएलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलो आनी हांवें ताका म्हळें, पयशांक तुजो दाकामळो म्हाका दी. वा तुका पसंत तर ताच्या बदलाक हांव तुका दुसरो एक मळो दिता. पूण ताणें म्हळें, म्हजो दाकामळो हांव तुका दिवचो ना. जेजेबेलान ताचे पतिणीन ताका म्हळें, तूं इस्रायेलाचो राय वय गी न्हय. उठ, जेव आनी कुशाल जा. जेजरेएलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका देंवयतली. तिणें अहाबाच्या नांवान पत्रां बरयलीं, तांचेर ताची मोर मारली आनी हीं पत्रां नाबोता सवें शहरांत रावतल्या मालगड्यांक आनी प्रधान नागरिकांक धाडली. पत्रांचेर अशें बरयलें, एक उपास परगट करा आनी नाबोताक लोकां मदें एका प्रधान स्थानार बसया. उपरांत ताचे मुखार दोगां दुश्ट मनशांक बसया आनी ते ताचेर आसो अपराध मांडू. तुवें देवाचेर आनी रायाचेर शिराप घालाय. उपरांत ताका शहरा भायर व्हरा आनी ताका फातरावन जिवेशी मारा. त्या शहराच्या मनशांनी म्हणजे नाबोता सवें वस्ती करतल्या मालगाड्यांनी आनी प्रधान नागरिकांनी जेजेबेलान तांकां धाडिल्ल्या त्या पत्रांनी दिल्ले आज्ञे प्रमाणे केलें. तांणी उपास परगट केलो आनी नाबोताक लोकां मदें एका प्रधान स्थानार बसयलो. दोग दुश्ट मनीस आयले आनी ते ताचे मुखार बसले. तांणी लोकां मुखार नाबोताचेर हो अपराध मांडलो. नाबोतान देवाचेर आनी लोकांचेर शिराप घाला. तांणी ताका शहरांतलो भायर व्हेलो आनी ताका फातरावन जिवशी मारलो. उपरांत तांणी नाबोताक फातरावन जिवेशी मारला म्हूण जेजेबेलाक खबर धाडली. नाबोताक फातरावन जिवेशी मारला म्हूण आयकतच जेजेबेलान
आहाबाक म्हळें, उठ आनी नाबोतान तुका पयशांक दिवंक इन्कार केल्लो तो दाकामळो स्वाधीन कर. कित्याक नाबोत जिवंत ना, तो मेला. नाबोत मेला म्हूण आयकून अहाब उठलो आनी जेज्रेलाच्या नाबोताचो दाकामळो आपणा अधीन करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें, देवाचें ओडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परा मुजें रुदान आयकून घे. सर्वेस्परा मुजें रुदान आयकून घे. मुजे विनवणेक तूं कान दी. सर्वेस्परा मुजें रुदान आयकून घे. म्हज्या बोबेच्या ताळ्याक चीत दी. म्हज्या राया म्हज्या देवा. सर्वेस्परा मुजें रुदान आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. खोट्याचे वारे लेगून तुका जायना. गरवी तुजे मुखार आपली बडाई दाखोवंक सकनांत. सर्वेस्परा मुजें रुदान आयकून घे. अधर्म्यांक तूं कांटाळताय. फटकेऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वास घात्यांचो आनी रक्ताक थानेल्ल्यांचो सर्वेस्पराक कांटोळो येता. सर्वेस्परा मुजें रुदान आयकून घे. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. तुजे उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो. वै उजवाड म्हजे वाटेसो. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिगवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार थापड मारी जाल्यार घुवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून एक मैल सोलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वच. तुज्या लागीं मागतेल्याक दी आनी तुज्या लागीं उसणें दी म्हूण मागतेल्याक फाट करची नाका. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून दिल्ली ती शिकोवन आयकोनूच आसां. जेजून आमकां थंयसर सांगलां, धर्मशास्त्रींची फारिसेवांची धर्मदिश्ट एका तराची आसा. तांची नीत एका तराची आसा. पूण आमची धर्मदिश्ट दुसरीच जाय जाय. तांच्यागी चड ती बरी जाल्या धर्मदिश्ट चड बरी जाल्या शिवाय आमच्या सरकारां बऱ्या रिगो जावचें ना अशें जेजू आमकां शिकयता. आनी आज ही शिकोवन फारीकपणा विशांत जावन आसा. आमचें सैम अस्कत कोणूय मनीस ताका वायट जाता आसतना या दुसऱ्यांनी वायट करता आसतना
वगो रावना राग येता ताका थोड्यो पटी उसांबळ जाता हें सैमीक. तरी ह्या वेळाचेर आमी कशें चलो जाय, आमची प्रतिक्रिया कशी आसा जाय अशें जेजू आमकां हांगासर बरी शिकोवण दिता. पयलें दृश्टांत जावन आसा दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. ही एक पुरातन कालाची रीत. वायट केल्ल्याक वायट कर. जेजूच्या काळार जुदेवा मदें इस रीत इस नीत आसली. वायट केल्ल्याक वायट कर. पूण आतां जेजू म्हणटा वायट केल्ल्याक वायट करिनाका. ताच्या बदलाक तुवें बरें करन ताचेर जैत व्हरोंक प्रयत्न करी जाय. हांगासर 4 दृश्टांत आमकां पळोवंक मेळटात. एक पयलो जावन आसा कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक मारीत जाल्यार कसल्या एका कारणा पासून तुवें गुवन ताका मारूंक वचचें न्हय, पूण समाधानेन आनी एक पोलोय ताका दाखय. जेजूक एकल्यान ताच्या पोल्यार मारिल्लें. त्या वेळाचेर जेजून म्हणलें हांवें कितें सूख केल्या म्हूण दाखय, कित्याक म्हाका तूं मारताय म्हूण विचारिल्लें. तशेंच जेजू ताका मारूंक बसोवना, पूण समाधानान शांत आसोन ताणें थंयसर ताका कितें ताची सूख आसा ती दाखोवन दिल्ली. असलो आमचो मनोभाव जायचो जेजू आमकां सांगता. मुंदरसून जेजू आमचे कडेन म्हणटा तुज्या कोणी एकलो तुका कुर्तीक आपोवन व्हरता आनी थंयसर तुजो दोगलो जाय म्हणून तुजे कडेन विचारता. त्या वेळाचेर दोगलो मात्र न्हय सायबा, म्हजो शेलो जाल्यारय व्हरून वच अशें म्हणलें तुजें उतर जायचें. असलीं बोगणां तुजे थंय आसा जाय अशें म्हूण जेजू सांगता. मुंदरसून तो म्हणटा जेजूच्या काळार थोडे फावटी रोमाचे शिपाई या थोडे अधिकारी साद्या लोकांक बलात्कारान तांचें वजें वोवंक आपयताले. ह्या वेळाचेर जर तर एकलो बलात्कारान तुका आपयता, खाणगे म्हजें वजें आनी व्हरून वच म्हणटा आसतना तूं 1 मैल ताणें व्हरोंक विचारलां जाल्यार ताचे 2 मैलां चल. अशें ताका बरें करनच वच. आनी चवथ्यान जेजू म्हणटा तुजे कडेन कोण रीण विचारता या तुजे कडेन कितें मागता ताका इन्कार करिनाका, उदार मनाचो जा. तर असलें आमच्या समाजीन घडटा आसतना आमचो मनोभाव दुसरोच जाय. आमी कितें म्हणयेत वायट घडटा तें खंडीत. तर वायट घडिल्ल्या वेळाचेर आमी कितें करचें? आमी कितें म्हणी करी जायस. एकच ताका वायट करीचें या ताका बरें करीचें. जेजूचें शिकोवन ताका बरें करीचें. बरें केल्यार त्या वरवीं आनीक चड बरेंपण येवंक साद जाता. हें एक ल्हानशें गणीत. सिस्टर्स ऑफ द पुअर तांच्या घडणारणीच्या फावंडराच्या जिणवितांत घडिल्लें तें. ती त्या दुबळ्या आनी अनाथ आशिल्ल्या आश्र्यांत आसच्या लोकां पासून मागोवंक म्हणून फ्रांसांत येणे तेणे वेताली. त्या दाळा वचून तिणें लोकां कडेन दान विचारचें आशिल्लें. एक दीस ती एका मांस विकतेल्या कडच्यान कसायकारा कडच्यान मांस विकतेल्या कडच्यान गेली.
त्या दिसा मांस विकतेल्या कडेन राग आयलो आनी थंयच एक तिच्या पोल्यार एक थापड मारलें. हें तुका वच म्हणालो. तिणें कांय म्हणूंक ना. इल्ल्या वेळान ती म्हणाली, हें म्हाका, हांवें मागिल्ल्याक हें म्हाका तुवें दिलां. पूण म्हज्या दुबळ्या अनाथ मनशांक कांय नांगी. तितल्यार तो सगळोच बदल्लो. हें म्हाका, हांव कसलेय सोसूंक तयार आसां, पूण म्हज्या त्या अनाथ दुबळ्या मनशांक कांय नांगी. ते दाडा तो भितर तावन जाय तितलें मांस हाडटा आनी तिका दिता. मोगाचेनो असलीं घडितां सगळें जिवीत परिवर्तन करचें तसलीं जावन आसात. असलो मनोभाव आमचो आसा जाय म्हूण जेजू आज आमचे कडेन सांगता. तर असलीं चिन्नां दवरन आमच्या जिवितांत आमी आनीक चड बरें करूंक जेजून शिकयल्ल्या बरी आमी करूंक प्रयत्न करया. आनी ही एक उतरां सांत पावलोन थेसलोनिकेकारांक बरयल्लीं ती आमच्या मोतयेंत सदां दवरया. सांत पावल तांचे कडेन म्हणटा, तुमचे मदें हर एकलो वायटान वायट फारीक करिनाशें सत्राय घेवन एकामेकाक आनी समेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करूंक सदां फुडें सरा म्हणटा सांत पावलो. थेसलोनिकेकारांक अध्याय 5:15. ह्या सचिन्नांनी जेजून शिकयल्ली ती शिकोवन जियोंक आमी प्रयत्न करया. सर्व सामचे मोगाळ बापा, काणीक सावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचेर तुजे बेसांव. कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें. भेटयता आमकां ह्या बलिदानान, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवे. सर्व सामचे मोगाळ बापा, काणीक सावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचेर तुजे बेसांव. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेकापेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमच्याय सव्या आसूं. आमची गाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची गेली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाखणटा तारण मेळ्ळली ताची पोरसां. तुजी पोरसां सर्गार एका थाळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्तांची सभा.
देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवे येता ताका जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांच्या मोगसाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Thou art so good, forgot to you. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अहत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे जगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांसर पदवेदार बापा सो वंदन आनी वैभाव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयत आसतना आमी एकामेकाचे अपराध बक्षिसय पेल्या तें दयाळ मगाळ जायचें म्हण ताणें आमकां शिकयलां. तेंच मतीन धरून जेजून शिकयलां तें मागणें आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटान ते आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सत पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतामणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती आनी आमकां चड आनी चड समाधानाची मोगाची जावंक आपयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता. धन्या तुका नावाडता काळजा मनान दिन वाजता. सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता. धन्या तुका नावाडता काळजा मनान दिन वाजता. शेतांतल्या फुलां प्रास म्हणजाती सुकण्या प्रास वर्त्या मोगान पोसलाय. सोम्या सोबीत प्रकृते प्रास अंतरळितारां प्रास सोबायेन म्हाका नेटयलाय. सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता. धन्या तुका नावाडता काळजा मना दिन वाजता. एक उपकार हांव सर्वेस्परा लागीं मागतां. एकच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सोम्याक आमी सेवला ताका इल्लो नमस्कार करया. ही एक आशा. सोमी म्हजे थंय आयला हांवें ताचे संगता रावसय. तो म्हजे थंय ताचें बिडार करता आनी हांवें ताचे संगता रावसय.
हिस्स म्हजी आशा आनी ताच्या संगता कितलो सड रावलो तितलें म्हजें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें जातलें. तर सुम्या ह्या वेळा हें भाग तुज्या सांगाता रावचें म्हाका फावो कर म्हण मागता. सांगाता असो मागता आज हें मीस दिल्ल्या बसून श्रीमती झीटा सल्डाना तांच्या काजार असो आज 60वो दीस ती संभ्रमतना तांचेर तुजें प्रत्येक आशिर्वाद घाल. भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी कितें ती आशेतात कितें सोदतात तें तूं तांकां तूं फावो कर. संगता सोम्या आमी मागता आमच्या पिडेस्त भावां भयणी बसून प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या मलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवें हांव मरे आशिर्वाद दी आमकां. भगवंत गुडसाचे करुवेन निरामकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.